माझे आता मातशी डिफिकल्टी तो कितें म्हाका पार्ट ऑफ बिलो प्रॉपर्टी मध्ये पार्टिशन करून नरेन कितें हांवें बरें म्हणजे लँड कन्वर्जना खातीर फायल हांवें डेप्युटी कलेक्टरान सबमीट केल्ली. ताजे नंतर ऑलमोस्ट 1.5 म्हयन्या पयलींची गोश्ट ही. ताजे नंतर ती फायल थंयच्यान डेप्युटी कलेक्टरांच्यान टावन एंड कंट्रीक फॉरवर्ड केल्ली फॉर रिपोर्ट. टावन एंड कंट्रीचो जो ड्राफ्ट्समॅन आसा तो 12 ऑक्टोबराक आमचे लँड येवन इन्स्पेक्शन करून घेवन गेलो आनी ताजे नंतर ताणें तो रिपोर्ट डेप्युटी कलेक्टराक धाडपा जाय आशिल्लो. पूण 30 तारीख जाली तरी डेप्युटी कलेक्टरान रिपोर्ट येवना म्हणून हांव बेश्टे चवकशी खातीर जेन्ना डेप्युटी कलेक्टरान गेलो आनी ताजे नंतर TCPन आयलो तेन्ना सहसा म्हाजे कडेन ताणें पयशे मागले. कितले पयशे मागले? आपल्या टावन एंड कंट्री प्लॅनरा खातीर 5,000 म्हणपा लागलो आनी आपल्याक कितें समजून दी अशें मागले. कोणी ते आतां? जो ड्राफ्ट्समॅन आसा ताणें मागलो. नांव कितें तेजें? सुरेश परब. ताजे नंतर हांवें ताका सांगलें बरें हांव येता मागीर येता म्हणलो आनी हांव घरा गेलो. ताजे नंतर हांवें एंटी करप्शन ब्रांचाक तांकां सगळ्यांक कळयलें आनी म्हाका तातूंत एक भंय आशिल्लो की हांव जर पयशे दिना जाल्यार तो खंयच्याय पद्दतीन तो जो रिपोर्ट सायन केल्लो म्हणजे एक्चुली डेप्युटी प्लॅनर जो आसा टावन एंड कंट्री प्लॅनर ताणें 14 तारखेक 12 तारखेक इन्स्पेक्शनान 14 तारखेक ताणें रिपोर्ट सायन केल्लो. पूण 30 तारीख म्हणल्यार हाणें धाडनासतना मुद्दम दवरलो आनी हांव जेन्ना आयलो तेन्ना पयशे मागले. सो हांव परत जेन्ना गेलो तेन्ना म्हाका एक भंय आशिल्ली की हो रिपोर्ट कदाचित तो चेंज करत आनी परत कितें तरी रिजन सांगून म्हाका रिपोर्ट दिनासतना रावत म्हणून हांवें चिंतलें आनी एंटी करप्शन ब्रांचा कडेन उलयतकीर हांवें डिसायड केलें की थोडे पयशे आतां ताका दितलो आनी थोडे मागीर दितलो असो करून. सो त्या निमतान हांवें 5,000 रुपया ताका हाडून दिले आनी दिता आसतना जो व्हिडियो आसा तो टोटल व्हिडियो घेतलो गेल्लो. जो हांवें पयशे दिता आसतना व्हिडियो घेतलो तुमी? पयशे दिता आसतना टोटल व्हिडियो घेतलो आनी तोच मागीर फुडें हांव एंटी करप्शन ब्रांचाक गेलो. तांचे DYSP बी सगळें येवन ताणें ते डिटेल पळयतकीर ताणें ती प्रॉपर ऑफेन्स रजिस्टर करून आज प्रॉपर रेड बी करपाचो जो प्रोसेस आसा तो कंप्लीट केलो आनी आज ताका रेड हँडेड 3,000 रुपया जे उरिल्ले मागले ताणें आज सकाळी ते एक्सेप्ट करता आसतना रेड हँडेड ताका धरला. दुसरी गोष्ट काणकोणान जे आज पर्यंत चल्लां जे करप्शन चालू आसा आनी ओपन करप्शन चालू आसा ताणें प्रत्येकान ह्या गोश्टींतल्यान धडो घेवचो आनी आपल्या फॅमिलीच्या बऱ्या खातीर ह्या गोश्टींनी पडनासतना लोकांची निस्वार्थ मनान काम करचें हें म्हाजें निवेदन आसा तांकां.